भाव भयणीनो, प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या आयतारान आमी भितर सोदतात आनी ह्या तिसऱ्या आयताराक दर एकल्याक विशय फावो केला तो म्हणल्यार जेजू जिवे उतर बावाट दोत्तोल्यांची सासणीक तान भागयता. म्हणटूच ह्याच विशयाचेर ल्हानशी लक्ष घालतना आमी सगळीं जाणात आमच्या जिवितांत आमकां दोन वस्तू खूब म्हत्वाच्यो. एक म्हणल्यार हें वारें आनी दुसरें म्हणल्यार उदक. उदक जावन आसा आमच्या जिवितांतूय 80% जी आसा ती आमची कूड वाडयता आनी कुडीक आदार करता. म्हणटूच आयच्या दिसाक पयल्या वाचपांत आमकां कळीत जाता कोण परी इस्रायल प्रजेक ताणेल्या वरवीं जेजू उदक फावो करता. दुसऱ्या वाचपांत देव दर एकल्याचे चुरचुरे करून आपल्या मोगान आमच्या मनशां पासत आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा. तिसरी वस्त आयच्या शुभ वर्तमान म्हाका आनी तुमकां फावो जाता ती म्हणल्यार समारचे अस्तरेक जेजू भेट्टा आनी हीच सासणाची तान तिची भागयता. म्हणटूच हो विशय फुडें वतना ल्हानशी घडणी दोग दादल्यांची तुमचे सवें सांगूंक सोदतां. एक पावटूय दोग दादले पयलो दादलो एका बाजारांत उबो रावलोय आनी उबो रावन व्हडल्यान बोवाड मारूंक लागलोय आनी आपलें ओड्डें उक्तें केलें आनी लोकांक सोबे माजार सांगूंक लागलोय, पळयात म्हजें ओड्डें कितलें सोबीत सुंदर आसा तें. आनी लोक बेगीन धांवून येवन ताचें ओड्डें आनी ताचें काडीस पळोवंक लागलोय आनी म्हणूंक लागलोय, खरेंच सोबीत सुंदर तुजें काडीस आसा. पुणूय दुसरे वाटेन बाजारांत दुसरो दादलो उबो रावन व्हडल्यान आड्डूंक लागलोय आनी म्हणूंक लागलोय, पळयात म्हजें काडीस अदिकूय सोबीत सुंदर आसा. आनी लोकूय थंयसर धांवलोय आनी ताचें काडीस पळोवंक लागलोय. पूण पळयलें जाल्यार दुसऱ्या दादल्याचें काळजाकूय गावें जालेलें, ताचेंय काडीस रोगतान व्हांवतालें, ताच्या काळजाचेंय धाकटुले कुडकेय नासलेलें. म्हणटूच ह्या पयल्या दादल्यान ह्या दुसऱ्या दादल्या लागीं विचारलें, तूं कसो म्हणूंक शकता तुजें काडीस सोबीत सुंदर आसा म्हणून? कित्याक तुजें काडीस गाव्यान रोगतान व्हांवता, तुज्या काळजाक कुडके नात, म्हणटूच तूं कशें म्हणूंक शकता तुजें काडीस सोबीत सुंदर आसा म्हणून? पूण ह्या दुसऱ्या दादल्यान भाव भयणीनो ह्या सोबे माजार आनी ह्या पयल्या दादल्याक सांगलें, म्हजें काडीस रोगतान व्हांवता तें खरें, म्हज्या काळजाक धाकटुले कुडके नात तें खरें, पूण जायते फावटी लोकांक हांवें आदार केलो, तो आदार तांणी म्हाका परतून दिवंक ना, म्हणटूच तिवून उपकारी म्हजेर जाली. जायते जाणांक गोज्जे वतांक हांवें म्हजो काळजाचो कुडको दिलो, तांणी तो काळजाचो कुडको परतून दिवंक ना, म्हणटूच हांवें जायत्यांक आदार केले. म्हणटूच हांव म्हणूंक सोदतां म्हजें काडीस सोबीत सुंदर आसा. आनी तेन्नाचूय सोबे माजार लोकांक आनी पयल्या दादल्याक कळ्ळें, काडीस ताणें आपलें एकामेका सवें वांटलें देखून ताचे काळजाचे कुडके नात, ताच्या काळजाक गावे पडल्यात देखूनच रोगतान ताचें काडीस व्हांवता. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आयचो नियाळ करतना आनी आयचो विशय फुडें वतना पयली वस्त म्हज्या आनी तुमच्या जिविताची आमच्या सोबे माजार आमच्या संवसारांत जायतो लोक घोडे एकसुरो पडलो आसा. आपली घोडे दुयेंस पिडा सोंसता आसतलो, घोडे आपली आव्हानां घोडे सामना करता आसतलो, घोडे अडचण्यांक सांपडला आसतलो. म्हणटूच आयच्या दिसाक हो नियाळ करतना आमकां पयली वस्त ती म्हणल्यार आमचें काडीस आमी आमच्या भाव भयण्या सवें वांटूंक आमकां आयचो विशय उलो मारता. जेन्ना आमचें काडीस आमी एकामेका सवें वांटलेलीं तेन्नाच जीं एकसुरीं आसात दुयेंस पिडा सोंसतात तांच्यो तानो आमी भागोवंक पावतलीं. दुसरी वस्त आयच्या दिसाक म्हाका आनी तुमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमचें काडीस दादोशी करूंक. आज आमचें काडीस दादोशी करूंक आमचे तरणाटीं आसात वा आमची दुसरे लोक आसा
तो गोडे भाव भयणींनो आपली गोडे सिगरेट पियेता, ड्रग्स घेता, ओ जिविताची मजा कोत्ता, ओ गोडे पयशे कमावंक सोदता, ओ गोडे ग्रेस जावंक सोदता आनी आपलें काडीज दादोशी करूंक सोदता. पूण आयचें वाचपां आमकां सांगतात आमी तर आमचें काडीज दादोशी कोत्तलीं जाल्यार आमी देवाची वचूंक गरज आसा. आमचें काडीज दादोशी कोत्तलीं जाल्यार आमी आमच्या वेळ मागण्याक सारूंक गरज आसा. कित्याक ही आमची काळजां गोडे देवाक केल्लीं आसा. जे परी आमची कूड उदकाक केलेली आसा तेच परी आमची काळजां दादोशी कोत्तलीं जाल्यार आमची काळजां देवाक केल्लीं आसात. म्हणटूच आमची काळजां दादोशी करूंक आमी देवाशी वचूंक गरज आसा. तिसरी वस्त आयच्या दिसाक ह्या विशयान आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमी देवाक भेट करूंक. जे परी समाजाची वस्तुरेन जेजूक भेट केली आनी तिका आपली जिविताची वळख फावो जाली तेच परी आमी दर एकलीं आमच्या जिविताची वळख आमकां जातली जाल्यार आमी जेजूक भेट करूंक गरज आसा. जेन्ना आमी जेजूक भेट कोत्तलीं ते बांयशेशी आमी पोत्तून पोत्तून वेतेलीं तेन्ना गोडे आमच्या काळजाची आमची ओत्मीक तान भागतली आनी आमच्या जिवितान आमकां ल्हानशी वळख आमी कोण ती गोडे आमकां मेवतली. तेन्नाच एक बरें क्रिस्ती जिवीत हांव आनी तुमी जिवंक पावतलीं. पळय म्हज्या भाव भयणींनो जे घडणेन सांगलां ते प्रमाणे आमचें काडीज आमी एकामेकाक वांटतलीं तेन्ना आमचें काडीज सोबीत सुंदर जातलें. आमचें काडीज तर दादोशी जातलें जाल्यार आमी देवाशी वचूंक गरज आसा. आमच्या जिविताची वळख आमकां फावो जातली जाल्यार आमच्या मागण्यांक आमी वेळ साडूंक आमच्या जिविताची वळख घेवन हेंच क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां बोड भाव भयणींनो फावो जातलें. देखूनच आयचो विशय आमकां म्हणटा जेजू जिवें उदक बावाट दोत्तल्यांची सासणीक तान भागयता. हांव आनी तुमी जेन्ना जेजूचेर बावाट दोत्तलीं तेन्ना आमची कुडीची भूक कुडीची तान आसा ती आमी भागोवंक पावतलीं. जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दोत्तलीं तेन्ना आमच्या ओत्मीक वाटेन जी आमची काळजाची आनी गोडे आमच्या मनाची तान आसा ती आमी भागोवंक पावतलीं. आनी हेंच करूंक ह्या आयताराक तिसऱ्या आयताराक जो विशय आमकां फावो केला ते प्रमाणे आमच्या जिवितांत हे तिनूय वस्तू घडल्या पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. पळय म्हज्या भाव भयणींनो हो ल्हानसो नियाल तुमची ओत्मीक वाडाय हांव करूंक कोत्ताना मागता तुमकां तर बरो लागलो जाल्यार ह्या आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करात. नाजाल्यार एक विनोदी कोत्ता तुमी एकामेका सवें ओ शेअर ओ वांटात तुमी आनी देवान दिल्लो वावर हांव फुडें वताना तुमचो आदार मेवतलो म्हूण ही खात्री म्हाका आसा. देखूनच आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण मागता.